Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ह्या दिसापासून आमी देवाक आर्गां दिवया. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. ह्यो दीस आमकां दिलाय, ह्यो वेळ आमकां दिलाय. सोम्या जेजू म्हणून तुका दिन वाजता सोम्या जेजू. ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मा देवय सोम्या जेजू. ह्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणींचेर सोम्या जेजू आनी म्हजेर सोम्या जेजू. सोम्या जेजू ह्या वेळार पवित्र आत्म्या उदेशी उलय आमच्या सांगाताक सोम्या जेजू. ह्या वेळार तूं आमच्या सांगाताक उलय सोम्या जेजू. हे सगळें मागण्याचे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता म्हणून तो एक आमेन. इफिसकारांचे 5वो अवेसो 10वी ओळ. इफिसकारांची चीट 5वो अवेसो 10वी ओळ. सोमयांक कितें मानवता तें तुमी सोदात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सोमयांक कितें मानवता तें तुमी सोदात. आयज आमी सकाळीं उठले उपरांत खंय भोंवता, थंय वयता, जायते भाशेंतलीं आमी कामां करता. आमकां कितें जाय, आमकां कितें मानवता तें आमी सोदता. पूण न्हय बगोर सोमयांक कितें मानवता तें. आयज सोमी म्हणटा म्हाका कितें मानवता तें तुमी सोदात. आयज आमी आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें आमी सोदता, न्हू सोमयांक कितें जाय तें. सोमयांक कितें जाय हें आमचो पयलो मिनींग आसूंक जावो, आमचो हेतू आसूंक जावो. सोमयांक म्हजें कितें जाय. आयज आमकां सोमी जावो, आयज आमच्या जेजू जावो, आमच्या आत्म्यांक जेजू जावो, पूण आमच्या कुडीक आनी आमच्या जिवाक जेजू नाका. आमकां दर एका टायमाक जेजू जावो, ओय म्हाका जेजू जावो, दर एका मनशाक जेजू जावो, पूण तो आत्म्यांक जावो, पूण कुडीक आनी जिवाक नाका. आमी आमच्या जिवितान पयले इम्पॉर्टंट आमच्या भुरग्यांक दिता, आमच्या घरकाराक दिता, आमच्या घरकारणीक दिता. हांव म्हणटा दिवंक जाय, पूण पयलें सोमी कित्याक मानवता तें तुमी सोदूंक जाय. सोमी खंयच्या वस्तून मानवता तें आमी सोदूंक जाय. दर एका वेळार सोमयांक कितें मानवता तें आमी सोदूंक जाय. आयज जायतीं जाणां सोमयांक मानवता तें सोदनात, पूण आमकां आमच्या कुडीक कितें मानवता तें सोदतात. आमच्या फ्रेंडांक कितें मानवता तें सोदतात. आमच्या आवय बापायक कितें मानवता तें सोदतात. आमच्या भुरग्यांक कितें मानवता तें सोदतात. पूण ह्या अख्ख्या दिसान आमच्या जेजू क्रिस्ताक कितें मानवता तें आमी सोदना. इजाईस प्रवादी म्हणटा चॅप्टर 1, 2 आनी 3. इजाईस प्रवादी पयलो अवेसोर 2री आनी 3री ओळ. आयक मोळबा, आयक पृथ्वी कान दी. कित्याक सर्वेस्पर उलयता. ह्या वेळार सर्वेस्पर म्हणटा आयक मोळबा आनी आयक पृथ्वी कान दी. कित्याक ह्या वेळार खंयचो मनीस आयकना, देखून सर्वेस्पर म्हणटा आयक मोळबा आनी आयक पृथ्वी कान दी. देव आपली शेर आपल्या मनांतले पृथ्वेक आनी मोळबाक सांगूंक सोदता. आयक मोळबा आनी आयक पृथ्वी कान दी. हांवें म्हज्या भुरग्यांक पोसली. देव म्हणटा हांवें म्हज्या भुरग्यांक पोसली, ताका ल्हानाची व्हड केली, पूण तीच म्हाका विसरली. कितली दुख्खी, कितली निराशेची उतरां. आयज सर्वेस्पर देव जो देवान तुका रचला तो म्हणटा हांवें म्हज्या भुरग्यांक पोसली, हांवें म्हज्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड केली आनी आयज तीच म्हाका विसरली. एक भुरग्याक आवय म्हटल्यार एक इम्पॉर्टंट आनी एक आवयक भुरगें म्हटल्यार इम्पॉर्टंट. ती आवय आपल्या भुरग्या पासत कितेंय करूंक रेडी आसा. ल्हान आसतना तें व्हड जायसर तेका कितें जाय, तेका कितें नाका तें बारीक पळयत आसता. कित्याक वयर वचोन फुडें वचोन तो भुरगो एक बरो भुरगो जावंक जाय. तेका देखून ती रातची पासून जागी रावता. आपले सगळे कश्ट, आपले सगळे त्रास काडून पासून तिका परामर्श करता, तिका वयर वाडयता. कित्याक तो भुरगो ताका बरो जावंक जावो.
पूण एक दीस तोच भुरगो तेका विचारता, एक दीस तोच भुरगो ते आवयक म्हणटा, तूं ओगी राव, तूं उलयनाका, तुका सगळें सजमता, तुका सगळें येता. जर हे उतर ते आवयक जर लागता जाल्यार आवय म्हणटा, हांवें म्हज्या पुताक, हांवें म्हज्या भुरग्याक, हांवें म्हज्या कुशव्यांतल्या अड्डेंतले दूद दिवलेल्या भुरग्याक हांवें ल्हानाचो व्हड केलो आनी तोच भुरगो आयज म्हाका विचारलो आनी तोच म्हाका भुरगो आयज म्हाका विचारना पासून जाल्यार एका आवयक इतलें दूख दिसता जाल्यार एका देवाक कितलें दूख दिसतलें, जे देवाक हांव आनी तूं दिसभरान विचारता. फकत एक फॉर्मेलिटी म्हणून आमी देवाक आमी यूज करता, फकत आमकां देव जावो म्हणून आमी देवाक यूज करता. इजेस प्रवादीचे पयलो अभेसूर 3री वळ आमकां सांगता, बैल आपल्या दोन्यांक वळखता आनी गाडवाक आपल्या दोनयाचे खावणेची वळख आसा. बैल आपल्या दोनयांक वळखता आनी गाडवाक आपल्या दोनयाच्या खावणेची वळख आसा, पूण इस्रायेलाक किद्याचीच वळख ना आसा. पळयात, देव म्हणटा एक बैल पासून ते मुख्य जनावर तेका पासून आपल्या घर जाणा, तेका पासून आपूण खंय वचोंक जावो तो जाणा. एक बैल सकाळी भायर खांक सोडल्या उपरांत तेका बरें करून जाणा, हांव दोंगरार पासून आसलो वा रानान पासून आसलो तरी पासून हांव परतून म्हाज्या घरान हांव वचोंक जाय ते तेका सजमता. पूण आयज पासून म्हाका आनी तुका सजमना म्हज्या देवा लागीं परतून येवंक. आयज हांव म्हाज्याच दुनियेंत आसा, हांव आज म्हाज्याच मजेंत आसा, आज हांव म्हाज्याच विचारांत आसा, आज हांव म्हाज्याच कामांत आसा. एक आमचे बापा एक नांवान बरें म्हणटा आनी आमचें जिवीत काबार जाता. मोगाच्या बाबड्यानो, कोणा पासत म्हणून जियोंक नाका, कोणा पासत म्हणून जिवीत जियो नाका, देवा पासत जिवीत जियेयात. कित्याक ज्या दिसा तूं रचलय, ज्या दिसा ह्या संवसारान तूं आसलय, त्या दिसा पासून तुजो निमाणो दीस तेका खबर आसा. आनी जंयसून तूं येयलाय आनी थंय तूं वयतलय त्या देवाक आमकां कसो विसरोंक जाता. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तक सांगूंक सोदता तें हें, आमच्या जिवितान आमी पयलो मान देवाक दिवंक जाय. आमी पयलो मान देवाक दिवंक जाय. आमी खंयच्या आमच्या फॅमिलीक न्हू, आमच्या खंयच्या वस्तूक न्हू आनी खेका न्हू, पूण पयलो मान तुवें देवाक दिवंक जाय, तुज्या फ्रेंडांक न्हू. इजायास प्रवादी चॅप्टर 43 वर्स 4. इजायास प्रवादी 43 अभेसवर 4 वळ. म्हज्या दोळ्या मुखार तूं अमोलीक आसाय, देखून हांव तुका मान दिता आनी हांव तुजो मोग करता. पळयात, देव कितें म्हणटा, म्हज्या दोळ्या मुखार तूं अमोलीक आसा आनी देखून हांव तुका मान दिता आनी हांव तुजो मोग करता. म्हणजे देवान 3 वस्त आमकां सांगल्या. म्हज्या दोळ्या मुखार तूं अमोलीक म्हटल्यार जेचें मोल ना. जी खंयची वस्त आसा त्या वस्तूचें मोल ना, त्या वस्तूचें मोल ना, ती वस्त जावन आसाय तूं. देव तुका अमोलीक म्हणटा. देव तुका म्हणटा तूं अमोलीक आसाय म्हाज्या मुखार, तेचे भाशेन तुज्या भाशेन आनी वस्त ना. इतलो तूं म्हाका इम्पॉर्टंट आसाय, इतलो तूं म्हाका मोलादीक आसाय. दुसरें म्हणटा, हांव तुका मान दिता. एक देव जावन, जे देव जावन अख्ख्या संवसाराचो पवित्र पुस्तक म्हणटा तेचे तकली मळबाचेर आसा आनी तेचे पांय संवसाराचेर आसा. तो देव म्हणटा हांव तुका मान दिता. हांव आनी तूं कोण जावन आसा. साम आमकां सांगता, स्तोत्र सांगता, तूं कोण जावन आसाय देवा मुखार, तूं कोण जावन आसाय देवा मुखार. तरी पासून देव म्हणटा हांव तुका मान दिता, हांव तुका मान दिता. आनी देव मान दिता हेच्या परस आनीक आमकां कितें जाय. जर तुका देव जावन अख्ख्या पृथ्वीचो देव जावन तुका जिवो देव जावन मान दिता जाल्यार
तुवें देवाक मान दिवंक जाय. तुवें देवाक मान दिवंक जाय. कित्याक एक मोगाची उतरां देव म्हणटा हांव तुका मान दिता. हांव दुसरो कोण न्हू. हांव तूं म्हजो. हांव तुका मान दिता. मोगाच्या बाबयणानू एक मनशाक जर घडये आमीच घडये एका मनशाच्या घरा लागीं गेल्या आनी घरा लागीं गेल्या उपरांत आमकां ताणें बसोंक दिवंक ना, उदीक पसून दिवंक ना आनी आमकां सारकें विचारूंक ना. आमकां वायट दिसतलें? वय वा ना? वय. कित्याक वायट दिसतलें? कित्याक तर आमकां तेणी मान दिवंक ना. एक धाकटुली खबर. जर तुका मान दिवंक ना जाल्यार तुका इतलें वायट दिसता. तर ज्या देवान तुका आजच्या दिसा जीव घातला, ज्या देवान आजच्या दिसा तुका राखला, त्या देवाक तुका मान दिवंक नाका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी ह्या संवसारांत फॉर्मेलिटी म्हणून जगता. एक आमी जियोंक जाय. सकाळीं उठोंक जाय, 5 मिनिट्स बायबल वाचूंक जावं म्हणून बायबल वाचता. कोणी तरी आमकां सांगला म्हणून आमी बायबल वाचता. कोणी तरी आमकां सांगला रजार करूंक जाय म्हणून आमी रजार करता, मागणें करता. कोणी तरी सांगला म्हणून मोगाच्या बाबयणान मागणें करूं नाका. पूण जेजू क्रिस्तान तुमचो मोग केला म्हणून तुमी मागणें करात. आनी जेजू क्रिस्तान तूं मोलादीक आसा आनी जेजू क्रिस्तान तुका मान दिला म्हणून तुवें मागणें करात. हालेलुया, हालेलुया. आनी तिसरें जावन आसा, जेजू म्हणटा, देव म्हणटा हांव तुजो मोग करता. आय लव यू. देव म्हणटा हांव तुजो मोग करता. आयज आमकां खंयच्या चेडवाची एक्सेप्टेशन आसता, खंयच्या चेड्याची एक्सेप्टेशन आसता, घोवाची एक्सेप्टेशन आसता, बायलेची एक्सेप्टेशन आसा मोग करता म्हणून सांगची. पूण ती कांय केन्ना म्हणना. जेन्ना ल्हान आसतात, जेन्ना पयलें काजार आसतात तेन्ना एकामेकाक म्हणटात आय लव यू. पूण तो मोग जेन्ना सुरू जाता थंयच काबार जाता. पूण आयज देव म्हणटा जो मोग तुज्या आवयच्या कुशिम्यान आसतना हांवें केल्लो तोच मोग आयज पासून हांव करता. आनी ज्या वेळार मी म्हाजो श्वास वयतलो त्या वेळार पासून करतलो. आनी ज्या वेळार जंय थंय आसतलें त्या वेळारूय पासून हांव तुजो मोग करता. देव आमचें चड मोग करता म्हाज्या बाबा. वेळार आमचे दोळे बंद करया, आमचे दोनूय हात त्या वेळार उक्ते करया आनी ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी समर्पण करया. सोम्या जेजू, ह्या वेळार हें म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण करता. ह्या जिविताचो दर एक सेकंद हांव तुका समर्पण करता. सोम्या जेजू, हय तूं एक म्हजो मोग करणारो देव. सोम्या जेजू, हांव तुज्या मुखार अमोलीक आसा. हय सोम्या जेजू, हांव तुज्या मुखार अमोलीक आसा सोम्या जेजू. आनी तुवें म्हाका मान दिलाय सोम्या जेजू. तुवें म्हाका मान दिलाय सोम्या जेजू. आनी खंयच्या मनशान म्हाका मान दिवंक ना, खंयच्या मनशाच्या म्हाका मानाची गरज ना. जेन्ना एक देव म्हाका मान दिता आनी खंयच्याच मानाची म्हाका गरज ना. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार तूं म्हजो मोग करताय सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, ह्या वेळार जी कोण आयकतात सोम्या जेजू ही उतरां भोव पवित्र आत्मो देवय सोम्या जेजू. भोव पवित्र आत्मो ह्या वेळार येवंक सोम्या जेजू. तुजो मोग तेंच्या काळजान बसोंक सोम्या जेजू. आनी ती जियोंक तुज्या पासून आनी मरोंक तुज्या पासून सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, ह्या वेळार हे सगळें मागणें एकल्याच पुत्र जेजू क्रिस्ताच्यान मागता म्हणून तूं आयक. आमेन, आमेन, हालेलुया.